जापानच्या सांत आंतोनी व्हरतो तूं आत्मीक देण्यानी मागतावा आमी कालतेपणी ती आमकां दैवीक समजणी. मगाच्या भाव भयणीनो सांत आंतोनीक देवाच्या उतरांचेर ताका मस्त ल्हान प्रायतावन ताका तितली भक्त आनी तितली आशा देवाचे उतार हांवें चड आनी चड नियाळ करिजे तें अर्थ कणखणेचे ताची जन्माय तो जोडटालो. देखून तो कलाब्रिया म्हणल्या जाग्याक येता. तो इटेलींत कलाब्रिया म्हणल्या गांवाक तो येता आनी थंय तो थियोलॉजी शिकता, बिब्लिकल थियोलॉजी शिकता. तो देवाच्या उतराचेर गूंड थंय मस्त युनिवर्सिटीनी देवाचे उतार शिकताले कलाब्रियांत. देखून हो कलाब्रियाक येता आनी थंय वचून देवाचे उतार शिकोवंक तो बसता आनी ते गूंड शिकता आनी एकल्या थंय अशा शिकच्या स्टुडंटा पैकी विद्यार्थ्यां पैकी वो नावाडीक जाता. तितली गूंड जानवाय तो देवाच्या उतरांत हांव जोडून येता. सगळो दीस तो तसो आसलो वेळ देवाचे उतार शिकोवंक, ध्यान करूंक आनी जायते ताचे हातूंत आसले श्लोक तो बायपाट सांगता. एक बायपाट करून पळयता. किर्तनां आनी देवाचे ग्रंथ, देवाच्या उतराचे नाना ग्रंथ तो बायपाट शिकता तो बसून आनी ताचो अर्थ तो शिकोवन करून येता. देखून देवाचे उतार खंय तो विसरतना दिवंक तो तयार मुखार येता. तितले ताची आशा, तितले अत्रेक देवाचे उतार शिकचे ताका आनी हेरांक ती समजणी दिवची, देवाच्या उतराची जाणवाय दिवची मस्त ताका उर्बा आनी आशा. देखून तो एका गांवांत ताका पेस्ताक सरमाव दिवंक आपयतात आनी तो गांवाक ते रेतीर दिवंक येता आसतना पेस्ताक तयार जावन रेतीर आसता. रेतीर दिवंक येताना थंय एरेटिक्स आसले. एरेटिक्स थंय गांवांत ते इतले आपा प्रचार करता. सांत आंतोनी विर्शंत आपा प्रचार करतात आनी त्या गांवांत कोणेच इगर्जेक वचून वचो सेरमाव आयकोंक म्हणून हे आडयतात. पयले 3 दिसा सांजेर हर एकलो त्या गांवांत भोंवन एरेटिक्स भोंवन कोणेच वचून वचो म्हूण आडयतात. सांत आंतोनी कालीत फाटी वचोचें म्हूण. कोणी लोक येनातल्या बरी म्हळ्यार ते बळवंत आसले, गणादीक पयशादीक बरे आसले ते मनीस पुरा, ते लिडर्स तांचे मुखेली पुरा एक जातात. सगळो गांवांक आपा प्रचार करून कोणेच ते वचनातल्या बरी ते घरच्या गांवचो मुखेली सांगता. कोण येशे जाल्यार तांकां बहिश्कार घालता म्हणून सांगतात. देखून भियान कोणी वचनांत. सांत आंतोनीक ताच्या थर्मा आयकोंक कोणी वचनांत. वो वांजेल कोणून इगर्जेचे वचून ते गांठ मारून ते पळयतना कोणी येनात. त्या वेळार सांत आंतोन देवाचे उतार तयार केल्लें. थंय मुखार येताना ताका तो कंतीन येता पूण देवा महिमान दीत येता तो. आनी थंय येताना थंय एक व्हडल्यान थळें आसता गांवांत आनी वो चलोवन येताना थोडे लिडर्सांनी पळयता वो खायल्यान करता गे म्हणून. वो वचून दर्या त्या व्हडल्या थळ्यान ते व्हडल्यान थळें ल्हानशें समुद्र आसले बरी त्या थळ्याचेर दांड्यार एक फातर आसता. त्या फातरार रावून तो देवाचो सेरमाव देवाचे उतार सांगता. ते दळो मासल्यो येवन एके उठ्ठात. लोक अजापान पळोवंक येता. ते लिडर्स येता थंय पळोवंक आनी हें पळयल्लो लोक विजमी जाता. यान म्हणजे मातश्यो सगळ्या दर्यांत आसल्यो मासल्यो वयर उठतात उल्हासान देवाक महिमान दितात. देवा महिमान दितात आनी देव अजापतात. देखून मगाच्यान देवाचे उतार आयकूंक त्यो मासल्यांनी दाखयल्लो संतोश, त्या मासल्यांनी दाखयल्लो अत्रेक, त्या मासल्यांनी दाखयल्ली आशा आमच्या काळजांत ते देवाच्या उतराक तित्त आशा तेत अत्रेगान आशेवन आमी देवाचे उतार आयकूंक या आनी देवाचो संदेश काळजांत दवरया. त्या वेळार आमची जिणी रुपांतर जाता, बळादीक जाता, कश्टांत आमकां फेस करूंक जातात आनी आमकां एकाची थांक मेळटा. कश्टां अणवारांचेर जैत व्हरूंक, शांत प्रशांत रावन कश्टांचेर जैत व्हरूंक जिखोवंक आमकां देवाचे उतार बळ दिता, मतीक उजवाड दिता, जिणेकी उजवाड दिता. मगाच्यान आनी एक सांत आंतोनीन केल्लें आनी एक वर्तें अजाप आसा आमकां कळीत आसा तें एक गाडवाच्या विशयान तुमी आयकलां कोणना. तें अजाप ताणें केल्लें व्हडलें असर्यान तें ताच्या जिविताच्या कालार केल्लें. थंय एक त्या गांवांत बलोन्या म्हणल्या कडेन गांवांत मस्त एरेटिक्स आसले आनी हे एरेटिक्स आपा प्रचार करताले. खरें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त मनीस न्हय तो देवरूप मात. ही कूड वायटाक कारण जाता ही कूड. देखून कुडीक आमी म्हत्व दिवं नजो. देवाचे खरें कुडीच्या विशयान जेजूच्या कुडी विशयांत आमी उलोवंक जाय. देव प्युअर स्पिरीट मात तो स्वामी जेजू क्रिस्त स्पिरीट जावन आसलो तो मनीस न्हय ताका कूड नासली.
तो देव मात्र म्हणून ताणें अपप्रचार केल्लो देखून खंय पळय सक्रामेंताचें आराधन जाताना ते केळकुळां करतले आले करतात पळय पुजा करतात पळय पुजा बंबे पुजा करतात पळय थंय देवान बेश्टे गुंडो दवरून देवा आसा म्हणून फटी मारतात पळय म्हणून ते सगळे ते हेरेटिक्स गांवांत तांचे संको मस्त आसलो मस्त ते वाडोवन गेले हले हेरेटिक्स भरून गेल्ले गांवांनी आनी ते थामाशे करताले कथोलीक पळय सभेक तामाशे करताले देखून ते लिडर्सांनी परत आयले आनी म्हणाले तांचो सक्रामेंतान जेजू आसा आमकां कसो रुजू करता तूं आमकां रुजवात दी म्हणटात तर सांत आंतोनी म्हणटा एका गाडवा ते आसलें पळयता त्या गाडवाक वरां 3 दीस तुमी खावंक घालनाकात आनी 4थ्या दिसा हांव येता त्या जाग्यार इगर्जे मुखार तुमी हाडा ह्या मैदानाक हाडा इगर्जेच्या मैदानाक हाडा त्या गाडवाक येताना तुमी ताका 3 दीस पटाक घालनाकात आनी एक येताना एक पांडी बातेनी हाडून येया म्हणटा आनी सांत आंतोनी येता ते गाडवा उपास करतना सांत आंतोनी उपास करता कांय तो कोयंतान येता मागण्यांत 3 दीस करशिता आनी 4थ्या दिसा तो त्या मैदानाक येता सांजेर ते येतात आनी सांत आंतोनी येता आनी उपाशी आसलेल्या गाडवाक काडटात थंय ताका हांगा सक्रामेंत दवरला सक्रामेंताचें आराधन करता सक्रामेंत दवरला ताणें मेसाचेर आनी लोक पुरो आराधन करून कंतार म्हणटात आनी गाडवा काडटात त्या दाळा आनी ताका ते 3 दिसान उपाशी आसा तें गाडव ताका मुखार बातेन दितात बातेन थंड दितात खावंक तें कांय ना ते येता तो म्हणटा सांत आंतोनू जेजू नीज आसा जाल्यार हें गाडव येवन समेत नमस्कार करतलें त्या दाळा मनशाचें काळीज धरून जावन जेजूक नेगारतागी ताका नाकारतागी तातला मन जाती वरवीं देवाक मान मेळटलो पळयतल्यार तुमी म्हणटा आनी ताका गाडव अशें मुखल्यान येता आनी आपले पांय बागोवन तें दिंबी घालून रावता सक्रामेंताक दिंबी घालता सक्रामेंताक न्यूज व्हा म्हणून त्या दाळ ते हेरेटीक सगळे दिंबी घालतात 3 दीस उपाश आसल्यार गाडव खायना पटाक खायना जेजूक येवन मान करता ते गाडव हें ताणें केलें व्हड असर हें ताच्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन बारी पॉप्युलर लोकां मोगाळ जाता लोक सक्रामेंतांतल्या जेजूक मानता जेजू नीज सक्रामेंता आजार आसा म्हणून आनी सक्रामेंताच्या असले नीज आजार आसल्या जेजूक तो कठीण सांत आंतोन कठीण पाती येतालो ताका आराधन करतालो ताका मान दितालो तो आनी जेजू कडेन तो आपली जिणी ताकाच समर्पीत करतालो आनी सक्रामेंता मुखार जेजून जेजूचें जिवीत ताचें कश्ट व्हडलें मरण आनी पुनर्जिवनपण सगळे गूट आमच्या सोडवणेचे आमच्या सोडवणदारान आमची सोडवण केली ते सगळे 3 गूट त्या सक्रामेंतांत आसात जेजूचें जीव आनी आसा जेजू आसा थंय ताचें कश्ट मरण व्हडल्यांचो आसा थंय आनी ताचें पुनर्जिवन जालो जेजू त्या उंड्या रुपार आसा हें सगळें निमाणें प्रेस्तारा जेजून केलें ताचें व्हडलें आमकां दिलें ताणें बेसांव म्हूण सांगल्यार खाणें देणें म्हूण सांगल्यार ताची कूड ताणें आमकां दिल्ली आनी ताच्या मुखांत त्या कुडी मुखार जेजू तुका मान दिता वगलाप दिता आनंद दिता आपल्या सोडवणे खातीर संवसाराच्या सोडवणे खातीर मागता सांत आंतोनीच्या ह्या साऱ्यांचो ध्यान केल्ली आमी सक्रामेंतांतय चड आनी चड मोग घेवन दी सक्रामेंतांतलें जेजूचें जिवीत जेजूचें कश्ट व्हडलें मरण आनी ताचें पुनर्जिवनपण आमच्या सोडवणेचो मिस्तेर सदांच आमकां उडासा येवन दी आनी आमी जेजूक महिमा वगलाप दिया आमची सोडवण केल्ल्या खातीर सक्रामेंतांतल्या जेजू थंय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पाद्वाच्या सांत आंतोनीक नोवेन येतर जागी तुक जपा आपले मोरण सुखन वरान देव सार्थाच्या नांवान पळतात कोडे पिडेस बोरे जातात दर्या सांकळींक तो फरमायता आदल्या पानग्या बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटा ये भोवमानादीक सांत आंतोनी तूं फलगण देव कृपेचें ये भगवंतपणाच्या परजळीक नखेत्रा देवपुताक तुज्या हातांनी घेवचें स्वादीक भाग तुका फावो जालें तुज्या पदवेदार आदाराचेर बरवसून आमच्या गरजांत तुजो आदार मागोवंक आमी आयल्या देवाचे आशिर्वाद आमकां पाठय म्हूण तुजे लागीं मागता ये भोव भाग्यवंत सांत आंतोनी भोव साद्या आनी मायपासी भक्ता तुज्या उत्तीम शगुणी जिणे वरवीं आनी देवा थंय तुका आसलेल्या वर्त्या मोगा वरवीं ह्या संवसारांत आसतना
तुका अजापांची पदवी फावो जाली. गरजे आकांतांत आसल्या पासोत देवान तुका दिल्ली पदवी चलोवंक तूं सदांच तयार आसलोय. निराधारांचे मागणें तुवें केदींच इन्कार करूंक नाय. पिडेस्तांक तुवें भलायकी जोडून दिल्याय. उसांबळ दर्यो थंड केलाय. आपल्या गरजांत तुका उलो मारिल्ल्यांक कोणाकच तुजी ससाय आनी बुजवण तुवें इन्कार करूंक नाय. देखून तुजे बळवंत शेकायेचेर पातयेवन आमच्यो गरजो तुका भेटयता हांव. सर आमच्यो गरजो सांत आंतोनी मारीपात सर्वेस्पर देवाक समर्पिया. प्रत्येक जावन मागया कोरोना व्हायरसा वरवीं कश्टोंच्या प्रत्येक जावन ब्रिदींग प्रॉब्लेम उस्वास काणोवंक कश्टोंच्या कोरोना व्हायरसा वरवीं पप्साच्या पिडे वरवीं उस्वास काणोवंक कश्टोंच्या आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक तरा मागया तांकां स्पिडी रिकवरी बेगीन गूण कर म्हूण मागया. तशेंच आमी मागया काम सोदतल्यां पासत जायतीं बऱ्यो तरणाटी काम सोदतात. युवा जाणांक काम सोदतात शिकोवन आनी पुरा तांकां सुमेस्तांक बरें काम मेळोवन दी म्हूण मागया. तशेंच आमी मागया सैरीक सोदचे आमच्या भाव भयणी पासत कस काण पयशे संपादन करूंक आतां सैरीक सोदूंक बैसरल्यांत सैरीक सोदता येतात. बरी सैरीक मेळना बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागया. तशेंच आमी मागया आतां रिणाच्या प्रभावा वरवीं कश्टोंच्या रीण फारीक करूंक सगळें रीण फारीक करूंक एक वाट दाखय म्हणून देवा लागीं परत मागच्या भाव भयणी खातीर मागया तांकां रीण फारीक करून देव एक वाट दाखोवन दी म्हणून मागया. तशेंच आमी मागया मोगाच्यानो आमच्या आपल्या जिणेंत थोडीं भावनां कठीण जावन समस्या जाल्यात. राग भावना म्हळ्यार इमोशनल प्रॉब्लेम्स म्हणटा आमी. म्हळ्यार कठीण राग कठीण कठीण आकांत कठीण बेजाराय हले भावना आशिल्ल्यांक ह्या पिडेंत हांव सुटका मेळोवन दी म्हूण मागया. तशेंच थोडीं आशा येतात राजी संधान रेकन्सिलिएशन पीस एंड रेकन्सिलिएशन आपल्या कुटुंबांत आपल्या संबंधांत आनी सांबारा तांकां शांती समाधान जाय आशोंच्या भाव भयणी खातीर मागया. भुरग्यांनी बरी तयारी करूंक आनी बरें शिकोवन मुखार येवंक जाय जाल्यार कृपा दी म्हणून प्रत्येक तरान देवा लागीं मागया. ह्या तेसांवा खातीर आनी हेर आमच्या सर तेसांवां काळजांत आसली सर तेसांवां आशा देवाक भेटया. आनी आमकां मेळ्ळ्या सर उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिया. सांत आंतोनी मारीपात देवाक अर्गां दिया. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर. देव जनवायच्या मंदिरा आमा पासत विनंती कर. देवपुता तुज्या हातांनी घेवचें भाग्य मेळिल्ल्या आमा पासत विनंती कर. संपूर्णकायेच्या देखी आमा पासत विनंती कर. निराप्रंदेच्या बचावे आमा पासत विनंती कर. दुखेसांचें बुजवणें आमा पासत विनंती कर. पिडेसांच्या वयसा आमा पासत विनंती कर. भगवंतपणाच्या परजळीक नखेत्रां आमा पासत विनंती कर. निश्कळपणाच्या फुलां आमा पासत विनंती कर. अजापांनी असाऱ्यांनी नावाडलेल्या आमा पासत विनंती कर. तुका उलो मारतेल्यांक पावतेल्या आमा पासत विनंती कर. देवाचो शब्द प्रगट करतेल्या आमा पासत विनंती कर. आमच्या सर गरजांनी पावतेल्या आमा पासत विनंती कर. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसनाक आमी पावसोवच्या खातीर प्रार्थुया. ये भोव काकुळदारा जेजू तुज्या भगवन भक्ताक सांत आंतोनी कळनातल्या अजापांनी विचित्र तरान तुवें नावाडलें. पातयेन आमी मागता तें सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटलें म्हूण तीर रावोंक आमकां कृपा दी. जो जियेताय आनी रास करताय देवा बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता ससनाच्या ससना. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवें आसूं तुमकां राखूं. तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान आसून तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा आमेन. अजापांच्या सांत आंतोनी व्हरतो तूं आत्मीक देण्यानी मागताव आमी कालतेपणी ती आमकां दैवीक समजणी